पयले सुवातेर भगवान फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांतल्यान आमी पळोवया. ताच्या जिवितांत जायती शांती वसताली. बाबा भयणीनो, आज वेगवेगळे तरेन घोडे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उत्सांबोडाय आसा. जायती उत्सांबोडाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या जिविता बद्दल, म्हज्या वावरा बद्दल उत्सांबोडाय कशे तरेन म्हजें कुटुंब हांव वयर काडूंक सोदतां, कशे तरेन म्हज्या भुरग्यां सवें म्हजी वागणूक जावंक जाय, कशे तरेन म्हज्या समुदायांत समाजांत वावर करता त्या जाग्यार. आनी ह्या सगळ्या कारणांक लागून घोडे आज हांव आनीक तूं उत्सांबोड आसात जिवितांत. आनी हांव आनीक तूं ही उत्सांबोडाय आमी थांबोवंक सोदता. पूण म्हज्यान आनी तुज्यान, म्हज्यान तुजे वस्तूंक हें जावचें ना. ते पासत भगवान फ्रांसीस शावियर म्हाका आनी तुका एक देख दिता. कोणा सरशी आमी वेचें? जेजू सरशी आमी या. आनी जेजू जो शांतीचो सागोर, तोच म्हज्या जिवितांत तशेंच समाजांत आनी आख्ख्या देशांत आनीक सर्व संवसारांत ही शांती दिवंक वावुरतलो. म्हज्या आनी तुजे वस्तूंनी उदेशी.